म्हणता मीटर बसायचं रिन्युअल जातं होय ऑर्डर काढले पण तुमच्याकडे मीटर आताच मीटर बसायचं मीटर ते सेंटर आणि ते म्हाका सांगू नाका तुवें परतून धाडला मरे तुवें पळोवंक जाय मीटर ते म्हणटा म्हाका हिंगाली म्हणटा तो खंय हा तो मीटर तू सांग मरे म्हाका आमी सगळे कडेन इन्क्वायर केले ना कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्याक सांगला न्हू कितें सांगलां फक्त बुकींग घेता आयक सांगता बुकिंगेचे प्रश्न आमकां नाका आमी बुकींग करिना पयलीं तुका दिवसा आमी रिक्वेस्ट करून गेला कितें तरी जो बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तुजे कडेन कितें आहा तो आयक सांगता अरे म्हाका आयक सांग तुजे कडेन हॉस्पिटलूच ना पेशंटाक कितें हँडल करतलो पयलीं तुका हांवें सांगलें न्हू हें परमीट आहा तें हांव तुका सरेंडर करतालो म्हाका नाका आनी फुडें भानगडी म्हणून तें तुमी एक्सेप्ट करूंक ना म्हणटा आतां आमी करपाचें कितें तुमचे कडेन जें ना ते एक्सेप्ट करून बाबा आमचे रिन्युअल आहा ते रिन्युअल करपाक न्हू अशें तुका दिसना किंवा तूं फुडें धांवडा कशें जावं कित्याक ऑल द वे फ्रॉम तो मडगांवचो कितले फावटी येतलो बरें आमी हांवें तर विचारूंक येयलें आमकां हांगा पुलीस फोर्स करतात आनी तुमी आडयतात म्हणटकूच करपाक म्हणजे ही दादागिरीची भाशा जाली ना आमच्या घरान आमकां येवन तर म्हटलें हें ना मुगा ना जाल्यार फुडें कितें करपाचें कांयच करपाना फाल्यां सकाळीं आमचे जे मेंबर आसा ते आमकां विचारतले आतां जशें आमी तुमकां येवन विचारता तशें तुमी माय बाब आमकां तुमकां विचारपाचें आमकां रायटा फूल रायटा आनी हे पुलीस येवन आमकां आडयता आनी तुमचें नांव घाण करता तें आमकां खूब वायट दिसता कित्याक आयज आदी कशें जंगले आसताली जंगल्याकूच मारून खाताले तसल्यो गजाली जाल्यो आनी जातल्यो फुडें आतां म्हाका एक सांग पॅन्डेमीक जालें फाटले फावटी वयली दुसरी वेळ तिसरी वेळ आतां रोखडीच येवपाची तूं मिटर बसय म्हणटा मिटर बसोवन तो इन्कम आमकां येतलो खंयचो पयलीं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलें 32 crores आमकां ते इम्प्लिमेंट करून दवरलेले आमी बजेटरी हेका जाल्यार तेणी फुकट घालता आनी आतां तो सांगता ना तुमी पयले पयशे भरचे पडटा आतां पयशे आसा कोणाची आतां तुमकां 6 पे 7 पे लागू आहा सगळ्या खाती वरती तुमकां सगळ्यांक सेफ आहा तुमी आमी कितें आहा आमी टॅक्स पेयर कितें आहा तें सांग तूं म्हाका लास्ट एक उपाय आहा कितें तरी आमकां परमिटा सरेंडर करची वो एक लास्ट आणि सेकंडली सर ते दीस तुमकां हांवें सांगलें पळय ऑर्डर काडल्या 18 तारखेर आनी तुमची पेपर नोटीस आसा 19 तारखेर तेज्या पण रिवायज रेटूय जावंक ना तुमी सांगता थंय वचून पयलीं बुकींग कर म्हणटा पयशे मिटरूच ना तुमचे ते अवेलेबलूच ना आउटलेटान मिटरूच ना तुमचे नोटीस सांगता 20 तारखेसून फिट कर म्हणून डिफरन्सीस कितके जाता पळय मिटर फिट 20 तारखेच्यान जावपाचो थिंगा आउटलेटार गेलो तो आमकां बुकींग कर पयशे भरोनी आनी तो बुकींग करता ते वयल्यान तेणी मिडियाक कितें सांगलें 11,134 रुपीज तुजो खाली मिटराचो चार्ज तेजे उपरांत तुजो मिसलेनियस चार्ज तेजे उपरांत तेणी सांगलो तुजो फिटींग चार्ज मागीर तेजे उपरांत तेणी सांगलें रिचार्ज चार्ज हें सगळें करता म्हणल्यार तो 20,000 पावता 18-20,000 पावता ती क्लियरिटी ना हें आमकां गुमराह करून कित्याक करता बाबा फाल्यां तो सेकंड थिंग आम्ही पयलींच सांगलें जो पासून अक्रॉस द टेबल तो रेट फायनलाइज जायना एज पर नोटीस नाका ती पेपरार नोटीस दिवंक जायना पब्लीक नोटीस सेकंड दिवपाक जायनासली पयलीं दिली 6 तारखेर देन अगेन एक्सटेंशन केलें 19 तारखेर आनीक 10 दीस वाडोवन करूंक जायनासली न्हू पळय लास्टाक कितें जालां एकूय क्लियरिटी जायना सर ते पळयता आनी तुका हांगा गळ्याक लायता कळ्ळें तुका तेका विचारता म्हणल्यार तो पळयता तुमकां काय करपाक ना पूण एटलीस्ट आमचें कितें आहा पळय फाल्यां आमचे ब्रदर आहा फाल्यां सकाळीं तुमी कितें केलें हें विचारपी आहा कित्याक तूं माय बाप म्हणटकच आमी तुमी तुजे कडेन आनी सर सेकंड थिंग एज पर 140 AINS जे तेणी सांगलें कितें ट्रॅकिंग डिवायस आनी पॅनीक बटन हांगा GPS आनी प्रिंटर खंयसून येयलो सर ती सुप्रीम कोर्टाची गायडलायनूच ना ते पण आमकां मातशें सपनात एज पर मिनिट्स एजेंडान जे डिस्कस जाला ते म्हाजे कडेन आसा हांवें तुमकां दाखयलें तेजेर एक सांगता न्ही हांगा पेपर मागीर एक सांगता दॅट वील सी इन द फ्युचर कांयच तालमेल बसप तेजे परमीट आहा न्हू 7+1 न्हू तुमी सगळ्याच गाडयांक मिटर आसा बट इट इज 140 च्या मॅक्सी कॅप हे म्हणला सर मोटो कॅप म्हणला न्हू तुमी ते मोटो कॅपूय नोटिफिकेशन केला सर गॅस पण आतां गुगलात वयची मोटो कॅप मेन्शन 6+1 पॅसेंजर टॅक्सी भरपाक गाडयेचो पॅसेंजर टॅक्सी भरपाचो पॅसेंजर टॅक्स प्लस मिटर आनी हे तर ओके सो आतां हे कितें म्हणजे मोटो कॅप सेंट्रलासून चेंज ना तुमी चेंज केला सर स्टेट गव्हर्मेंटान चेंज केला सो तेच करपाक सर परमीट आमचे मेन्शन मॅक्सी कॅप केल्ले आहा ते आहा सर सुप्रीम कित्याक इवन सर तूं हेजेर चॅक कशी तुमच्या वेबसायटीचेर न्हू हेजेर मेन्शन केला मोटो कॅप न्हू बट तेजेर मॅक्सी कॅप दाखयता
किंवा तुमच्या हेजेर वेबसायटीचेर चॅक करून गोवा डिपार्टमेंटाचेर चॅक करून राती चॅक करून ते म्हाका कळ्ळें मेळटला मोटो कॅब म्हणून तेजेर मॅक्सी कॅब येता सर. नोटिफिकेशन मॅक्सिकन आता कितें करणार पळय गिटराची सिस्टम अशी घालता त्या प्रायस हा तो 11,234 कोणा तो प्रायस तेज्या कडेन कांय करपाचें ना. आतां हो प्रायस पळय हा तो स्प्लीट हा प्रायस गिटराचो प्रायस हा 8,000 आनी कितें हँडलेट 1,000 दिता स्पेशल मागीर हँडलिंग चार्जीस बाकीचे आनी GST घालता टोटल 11,000 तेज्या वयर आनी कसले पयशे ना. आणि मागीर तुजें परत तेका आनीक मागीर कितें जाता तुका एक वर्स जालें काय ना एक वर्सान तुका रिन्यूअल रिन्यूअल येता तेन्ना ते चार्जीस एक्स्ट्रा ते आतां भरपाचे ना ते रिन्यूअल टायमाचेर मग तेन्ना ते चार्जीस येतले तुका सिम कार्डाचे कितें आहा पळय ते बॅक हँडलिंग चार्जीस आनी नॉर्मल GST बाकी ते 4,000 आनी कितें आफ्टर 1 इयर. आतां गव्हर्मेंटान पळय रिएम्बर्स सांगलें स्कीम ते गव्हर्मेंटान अशें केलें गव्हर्मेंट इज पेईंग ओन्ली ऑन द मिटर मिटराचो कॉस्ट 8,000 एंड सम ऑड 8,200 whatever it is. हांवें तुमकां सांगलेलें म्हाका बरोवन आय विल गिव यू एवरीथिंग म्हणून सगळें इवन डेमो ना, ते जालें सर. आमी आयज कितें लेट मी स्पीक नाव. आतां तेणी अशें केलां म्हणजे गव्हर्मेंटान अशें डिसायड केलां मिटर पयलो वचून तुमी तो बूक करप म्हणजे कितें आतां तुजी कोणाची गाडी अर्टिगा आसा कोणाची स्विफ्ट आसा कोणाची आनी कितें आतां तें बुकींग घेतलें काय ना तें बुकींग केलें तो मिटर टायप ते रेडी करतले रेडी म्हणजे ताका मेट्रोलॉजी तेणी सर्टिफिकेशन घेवपाक जाय ते सगळें सेट करतले तुका स्पेसिफीक डेट दितले 6 दीस 7 दीस केन्ना येवपाक तुका तेन्ना बसयतले बुकींग केलें जाय. आतां तुवें तो एकदां बसयलो काय ना पेमेंट करून तें तुवें हिंगा आमकां सबमीट करपाचें तो सबमीट केलें काय गव्हर्मेंट तुका 50% इमिजिएट रिफंड करतलो एमावंट मागीर उरलो तुजो 50% इट इज ओन्ली मिटर कॉस्ट हँडलिंग चार्जीस नाय 8,000 कितें नेक्स्ट 50% पळय आसा रिन्यूअल केलें काय ना इयर एंड जालें काय ते रिन्यूअल केला म्हणून ती स्लीप परती आमकां सबमीट करपाची आनी तुजें नेक्स्ट 50% अगेन वील बी रिएम्बर्स. दीस इज हाव इट इज. तेजेर जावन एक मातशें सांगता जोकिंग सांगता हेतून आतां कळ्ळें सांगलें जाणा दीस इज आदी आमच्यो आवय बापूय शिकोवंक नासल्यो आमकां बाटलेचो पळोवन ही शिजोवन दिताले. आतां कितें जालें आर्टिफिशियल बॉम्ब येयले मरे आवयांक ते मेळत नाय तशें तुमी कितें म्हणटात पयलीं मिटर बसयात पयशे भरात. हांव कितें म्हणटा तरी एक ऑप्शन आहा न्हू ताका आमचे कडेन आमी रिक्वेस्ट केला आमचे कडेन पॅन्डेमिकान पयशे ना कोणाचेच बसोवपाक आमी 1 डे ऑनवर्ड्सान आमी हेंच सांगून दिलां बाबा एक्रॉस द टेबल बसून आमची रेट फायनलच जायना तो पर्यंत आमी ते बसोवचे ना. आयजूय हांव तेंच सांगता अजूनय हेंच सांगता आमी मिटर बसयता हेजेर एक्सेस जाल्ले कितें गोवा मायज कॅब एग्रिगेटर कोण आहा ते स्क्रॅप जातात तेन्ना आमी दुसऱ्या दिसाच्यान मिटर बसून तयार आसतले पूण तितून आतां GPS आनी प्रिंटर हें सगळें पळय हाडलां तें तितून ना हें एडिशनल तुमी हें केलां तेन्ना हांव कितें म्हणटा तशें तर म्हणटा तेंचे कडेन बूक करया म्हणटा मरे बूक करया पूण वॉट अबाउट द गोवा मॅच आमचो मेन एजेंडा कितें आसलो आणि सर आतां हांवें तुमकां गेले पण व्हिडिओ कितें सांगलेलें म्हाका तुमचें सगळें व्हिडिओ आसलें म्हाका दिया आहा तो सगळें तुमकां सांगलेलें आनी तुमकां सगळे पॉयंट टू पॉयंट आय एम ऑल्सो फॉरवर्डिंग इट टू गव्हर्मेंट आनी वील डिस्कस न्हू. ओके सर आम्ही पब्लिक नोटीस आता तुम्ही म्हणतात कितें सगळे दी म्हणटा ओके आम्ही पब्लिक नोटीस जेन्ना तुम्ही हे काढले पब्लिश केले तेन्ना आम्ही खूप कितें कितें दिला तुमकां दॅट इज कन्सिडरिंग तेजेर तुम्ही एक्शन कितें घेतले ना आई पळय ते सर कितें म्हणटात तू पयलीं कितें दिल्लेलें न्हू तेजेरूच तू एक्शन घेवना जाल्यार नेहमी कित्याक मागता म्हाजे कडेन सांगता जाय ते एक्शन घेवपाक आतां इन पॅन्डेमीक सर एवरीबडी पॅन्डेमीक मानले तुम्ही पॅन्डेमीक जाल्यार आमकां पॅन्डेमिकाक आमकां हो त्रास दिवं नाका तेका मिटर घाल म्हणून सांगा नाका परमीट रिन्यू कर ना परमीट आतां ते ऑर्डरीक कितें सांगलें ताणी पयलीं घाल म्हणून सर हांव कितें म्हणटा ही तूं धारा- हांव कितें म्हणटा केन्ना नोटीस केली पब्लीश जाली आमी सगळे एसोसिएशनांनी कोणी अख्ख्या टॅक्सीकारांनी तुमकां हे दिलें रिप्लाय हे केलो तुम्ही आमकां कितें आन्सर दिलें आतां तुमी पळय कितें रिप्लाय दिला वी हॅव सेंड टू द गव्हर्मेंट ओके आयज 12:30 मिटींग दवरल्या गव्हर्मेंटान ओके जाल्यार आमी फाल्यां येवन तुका मेळटा सर परत सर मला मेळटा आणि तुझे नॉलेज एक आनी एक सांगता सर GPS इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ US व्हॉल्यूम ते हांगासर कितें आनी सुप्रीम कोर्टान 140च्या रुला प्रमाणे त्यांनी स्ट्रेट अवे गायडलायन्स IRNSS हेच्या अंडरूच चलपाक जाय GPS इज वर्किंग फ्रॉम देयर आणि तेका दुसरे बापूय आहा व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट आहात ते नाका आमकां एज पर गव्हर्मेंट जर
स्टेट गव्हर्नमेंट जर सुप्रीम कोर्टाची गायडलाईन फॉलो करता जाल्यार हें करूंक जाय सर हें तुमी पर्टिक्युलरली सांगात तिका कित्याक दीस टेक्निकल व्हडलो घोळ रायटिंग हांवें तुमकां तें क्लियर कट सांगलां सगळें आमकां बरोवन इट इज नॉट दॅट आय एम सप्रेसिंग आतां तुमी लिहून पळय म्हाका फाटीं कितें बरोवन दिलें खबर दिता गव्हर्मेंट सर म्हणजे आता आम्ही तुझ्याकडे रिक्वेस्ट करतो कोणी परमिट येयलो न्हू सर लेट हिम रिन्यू न्हू तुका मिटर मागीर तूं म्हणटा तें कळ्ळें गायडलायन अदरवायज ताका सांग करूं नाका म्हणून परमिटाचें दिवस तो ताका बरोवन दे मरे दीस नाव वी हॅव टू फॉलो द इन्स्ट्रक्शन म्हाका डायरेक्टर आय एम नॉट फॉलोइंग हय ओके इन्स्ट्रक्शन न्हू सर आता कोणी रिन्यू करून येयला जाल्यार तांकां कितें सांग जीएलाक इवन जीएल इज ऑल्सो अंडर द फ्रॉड इज नॉट फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्स तेणी ते फॉलो करपाक जाय इवन ही हॅज नॉट एनआयसी जीएल पळय म्हणटा बसून नाक हांगा बडोवन बसून दवरला फाटल्या दिसांनी तुका हांवें सांगलें ते त्रास करून तुज्या पळय येवन बोर्डार नाचता ती हेका कितें कळटा एक विचारल्यार कितें कळटा ना सराक विचारलें म्हणजे हेका धरून फायदो कितें हांगा इनडायरेक्टली कितें फायदो आपल्याक जाय ते जीएल बरें जीएल करून कामां तरी फास्ट जाता पयलीं तरी ही हांगा येता पद्दती बसयता जेयता दोन परत वयता कितें फायदो कोण आमी टॅक्स पेयर आमचेच सगळ्यांक वयता तांकां मागीर जे हांगा बसयल्ले तो तर आमकां कांय फायदो ना कित्याक बसोवंक जाय पळय येयल्ले दिसा आमकां तुजे कडेन आर्ग्युमेंट आणि करपाक तो टॉय आसा न्हू सर तो टॉय आहा न्हू हय टॉय आसा न्हू सर ही इज नॉट केपेबल टू फिट दीस ऑल थ्री इनसाइड एकदा जावंक शकना इनबिल्ड जावंक शकना तेंचे कडेन आणि आम्ही जाणा हें जायना तेंचे टेक्निकली कडेन नायत ना ते आमी म्हणून कॅबिनेट पयर मिटींग जाली तेन्ना भायर येयले उपरांत हेरल्ड कितें सांगता ऑलमोस्ट पयलीं हे 2 फीट करपाक जाय इन फ्युचर दीस वील बी फिटेड हे कितें आता पळय तुमकां डेमोशन जाय आमचे गाडयेक पळय घुसयला त्या टायम लिव्हिंग सर त्याला कंट्रोल रूम खंय पॅनिक कोण तुका सांगलें हांवें कितें म्हाका मातशें दी तुका कितें कितें जाय न्हू म्हाका एक सांग पण GPS is not the- जीपीएस प्लॅनिंग करता टॅक्सी कित्याक लागून काय म्हणटा कित्याक लागून तो बसोवपाक लागलो आतां जीपीएस पळय म्हणटा तुका गाडी ट्रॅक जातली खंय खंय वयता पळय ती आनी पॅनीक बटन समज कस्टमराक कितें प्रॉब्लम जालें भितर जाल्यार इट इज ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द कस्टमर टू बिकॉज ऑफ हीज सेफ्टी इन शॉर्ट एक म्हाका एग्जांपल दी पॅनीक बटनाचेर बाबा हे एमर्जन्सी कितें दी म्हाका कित्याक आमचे एक्सपिरियन्स मागीर तुका हांव शेअर करता पॅनीक बटन इज मेंट फॉर ऑल इमर्जन्सी ताका कितें प्रॉब्लम जालें इट इज फॅसिलिटी फॉर द बरें कस्टमर ओके ओके येयल्ले दिसा टॅक्सीवाले नाक आरोप जाता तूं जाणा टॅक्सीन बसल्या उपरांत भारी भुरगीं आसली म्हणटकूच कितें जाता तें आमचो टेप रिकॉर्डर आसता आनी कितें आसता ती हें घालता म्हाजें तुका दाखयता एसीचे फ्लोवर दोनूय बोटां घालून मोडलेले पूण तेंकां विचारलें बच्चा आहे म्हणटा बच्चा आहे पूण तो घालता 37,000 आख्खो डॅशबोर्डार तेंकां तें एकूच घालूंक मेळना पूण तेका मागीर तेन्ना सपोज त्या भुरग्यान बाय हितून मिस्टेकली टाक करून दामलो जाल्यार तेजेर कितें आमचेर ऑफेन्स तो ताका परत चार्जीस आसा तुका ऑफेन्स जायना दॅट इन्व्हेस्टिगेशन वील हॅपन आयक सांगता इन्व्हेस्टिगेशन म्हटल्यार हे जालें न्हू सर जायना येतलो त्या टॅक्सीची हे जाली सगळी इन्क्वायरी करची Inquiry पडली जाली, हां. कस्टमरा कडेन तुम्ही कोऑर्डिनेट करचे पडले इन्क्वायरी म्हणजे हे जालें फाल्यां त्या कस्टमरान सांगलें हो बाप्पा चुकी केला म्हणजे बाप्पाक कितें तरी पेनल्टी आहा ते आमकां एक्सप्लेन करून दी सर कितें कसले दोनदा पॅनीक बटन कोणाचो टॅक्सीकाराचो दामलो जाल्यार तिसऱ्या फावट तेजे परमीट कॅन्सल जातले तेजे लायसन कॅन्सल जातले ते आमकां कळांक इन दिवंक जाय. शॉर्ट सांगता पळय तुमी सांगता बाबू केन्नाय सांगता सगळे टॅक्सीवर चोर नरे थोडे तो हे आमचे टॅक्सीवाले पण सगळे ते नाता फाल्यां सकाळीं जर गॅस्टाचे नाता गॅस सगळे सारखे नाता रशियन जर पयशे न्हू तुजे बायचो घो म्हणटा तेंचे भाशेन आनी मूड मारून ते म्हणटले आयज सांगता इंडियन आमचे असले हा सगळे भोंवताले मरे आनी मातशें कितें तरी हें जावना न्हू टप करून दामतालो आमी पैसा नाही पे करता मागीर आमी तेजे कडेन झगडटले तेच जातलें पळय जे जितून काडला न्हू तेंकां आमकां फुल्ली आमकां तितून रिस्क आहा ना तुम्ही एक एक्झाम्पल दिवं तो पॅनिक बटन ह्या कारणाक लागून बसयला तो म्हाका एक एक्झाम्पल दी तूं हे कारण इट इज सेफ्टी ऑफ द कस्टमर हांवें तुका सांगलें मरे 100रांचे 60 जाण पळय कस्टमर आहा ते अशे आहा पूण आमी अतिथी देवो भाव मानता सगळे मानून घेता हांवें तुका एक्झाम आयक रे सांग तो बिकॉज ऑफ दॅट हांव कितें तेंच आतां पुरकेन कितें विचारलें सपोज तो पॅनिक बटन दामलो जाल्यार आमचेर कितें तर थंय ऑफेन्स आसता तेजेर तें हें वयतालें न्हू वयते तुका सगळें म्हाका ती सांगलें जाल्यार तुजें क्लॅरिफिकेशन वी वील क्लॅरिफाय म्हणजे एक दीस सर तुजे कडेन म्हाका येवचो पडलो धंदो सोडून क्लॅरिफिकेशन दिवपाक तुम्ही म्हाका समन काडटले प्रकाश तुजे बाबा हे गाडयेचो सो एंड सो तूं ट्रॅव्हलिंग करी तुका पॅनीक बटन दामला हांगासर तुमकां कंट्रोल रुमान हे येतलें अलर्ट जातलो मागीर तूं हें म्हाका जातलें. कॉल करतलो जाल्यार एक तर तूं हें धाडटलो समन धाडटलो आमकां हांगा येवचो पडलो ना ना तुका इमिजिएटली तुका रिस्पॉन्स करतले कॉन्टॅक्ट नंबर करतले तेन्ना तुका सामान दवरलं काय सर ते जालें सर आतां आमचो एकूच रिक्वेस्ट आहा तुमी म्हणटा 12:30 तुमकां मिटींग वता ओके आमकां एडवोकेटा कडेन
बरं एक काम करूया, फाल्यां आमी येता आता. वीज डायरेक्टरांचो समजो अपॉइंटमेंट बूक कर फाल्यां ताका पुलिसांक माहिती तांकां आडून नाका प्लीज मातशें आतां अपॉइंटमेंट तुमी घ्या हांव कितें गंगाधर घे. डायरेक्टर फाल्यां कितें अपॉइंटमेंट ना सर डायरेक्टर ना सुद्दां न्हू जाल्यार फाल्यां तुमचे कडेन आमी 4 जाणांनी हें मात अशें करता आमकां नाका सर ना, पण म्हाका फाल्यां सगळे रावले आमी 4च जाण येतले ते फाल्यां हाडटा ते फाल्यां मला ते सगळे हाड सो ते ते फाल्यां हाडटा पूण डायरेक्ट आतां थ्रू मिडिया आतां सांगता त्या पुलिसांकूय त्रास करूं नाका आनी तुमी बाबा त्रास करून घेवं नाका फाल्यां आमी 4-5 जाण येतले तुका मेळटा सपोज तो आनी अशेंच सर पॅन्डेमीक आमकां खबर आहा आमी खूब भितर सर आमी रिस्क घेवन येवचें पडटा आमकांय फॅमिली आहा हे फाल्यां म्हाका डिटेल धाड सो दॅट म्हाकाय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली टू एक्सप्लेन यू मातशें डिटेल या मातसो बिजी हांव या थँक्यू सर सर तुमकां उलय म्हटलें तुमकां उलय पळय मातसो. डायरेक्टर तो आमी सांगता मित्र सगळे म्हणा त्यांच्याकडे राहतात माझ्याकडे ना तो सकल डायरेक्ट या तू घेऊन ये त्याला तू घेऊन ये मग सकल पुढे जाऊ नका पाठीत राहा कोण पुढे जाऊ बाबा सांग आता तुम्ही काय असिस्टंटांक मेळ्यात कितें कितें सांगलें एक्चुअली असिस्टंट डायरेक्टराक मेळोंक म्हणचे ट्रान्सपोर्ट ऑफिसान येयल्ले आमी कित्याक काल आमचो एक भाव सावथाच्यान येयलो आनी रिन्युअलाक गेलो जाल्यार तेजें आतां जुनाक घालां ऑथरायजेशन म्हणटकूच तो येयना फुडें ताका हांगा सांगलें कितें तरी बाबा मिटर बसय तेज्या नंतरूच तुजें हांगा रे मिटर बसय तेज्या नंतरूच तुजें तें रिन्युअल जातलें पूण हांव कितें म्हणटा आयज गोवोरमेंटा कडेन आमचेर जें नाहक हें जी पीड आमचेर हाडून मारलेली आसा तितून तथ्यच ना आमची एकूच मागणी आसली कितें तरी पयलीं जें आमचेर गोमायल्स म्हणून हें भूत आमचेर हाडून बसयल्लें आहा आमी ऑफ द रोड सुद्दां गेले अजुनूय चालू ऑफ द रोड आमचो आमचेर जे गोवा मायल्साचे किंवा कॅब एग्रिगेट जे येवंक सोदता ते पयलीं हांगाले स्टॉप करात तेच्या नंतर आमी मिटराक आमची तयारी दाखयली आनी अजुनूय तयारी ना अशें आमी सांगीत ना पूण आयज वारंवार आमी विनवण्यो केल्यो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक केलें ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीक केली जायत्या जाणांक इवन सोशल मिडियाचेर आमी व्हिडियोज करून घातले बाबा हे पॅन्डेमीक आसल्या कारणान आमचे कडेन आयज आर्थीक कांयच हें ना भांडवल ना तेन्ना हें जें कितें आहा तें तुमी एक 6 म्हयन्यांक तरी फुडें धुकलचें जाल्यार तेंच्यांनी आयज ना हरकत दाखयता आमचेर सारकेंच हें केलें पिडा सारकीच हें केल्ली आहा आयज हो भाव आमचो काल हांगा येयल्लो जाल्यार ह्या भावाक सांगलें ना तूं मिटरूच बसय जुनान आतां तेजें हें आहा आतांच मिटर बसय तेच्या नंतर तुका परमीट रिन्युअल जातलें पूण हांव कितें म्हणटा तुमचे कडेन कांयच ना ते म्हणटा बुकींग कर तरी
बुकींग कर आनी ती स्लीप हाडून दाखय म्हणटा 12,000 हें दिवपाक आमचे कडेन पयशे आसा पण आमचे कडेन ना. पयलीं मावीन गुजरान सांगलें बजेटरी तुमकां 32 crores दवरलेल्या फ्री ऑफ कॉस्ट तुमकां मिटर बसयतले. ते मिटराचेर इन डिटेल म्हाका उलोवपाचें ना. हांव कितें म्हणटा जीपीआर हें पळय आहा तो कंट्रोल आहा तो युकेच्या. ते म्हाका एक सांग गोंयची आमची युके कित्याक करूं जाय. हांव तर 140 हांगा तुमी इम्प्लिमेंट केला तेज्या प्रमाणे तुमी बसया म्हणटात. आमी नोकळो जावन तें एक्सेप्ट केलें जाल्यार हांव कितें म्हणटा हें गोंयानूच कित्याक बसोंक जाय पयलीं. ऑल इंडियाक पयलीं बसया. आयज मॅक्सिको पासून तेकाय केला तेंच्यांनी 7, 8, 12 अप टू 12 म्हणजे टेम्पो ट्रॅव्हलराक सुद्दां खंय ते बसता तेच्या नंतर ते हें पॅसेंजर टॅक्स आहा तोय घेतलो म्हणटा. हें आमकां अजून कोणें सोदपाक ना. अजूनय हांव सांगता गोवोरमेंटाक हें जाता जाल्यार तेंच्यांनी फुडें धुकलचें. आमची जी कोणाची रिन्युअल ती रिन्युअल करची ही परत रिक्वेस्ट करता. आनी परत हेंय हांव गोवोरमेंटाक सांगता जो पर्यंत गोवोरमेंट ह्यो ज्यो बाकीचे कॅब एग्रिगेटर आहा तो बंद जायना तो पर्यंत आमी मिटर बसोवचे ना. तशेंच म्हाजे टॅक्सी बांधवांक हांव थ्रू तुमच्या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान उलो मारता जर तर कोणाची रिन्युअल आहा जाल्यार तुमी रिन्युअल करूं नाकात. हांव सांगता म्हणून न्हू पूण तूं बारीक चिंता. फाटल्या फावटी स्पीड गव्हर्नर येयलो तेन्ना तुमी बायलेची भांगरां आनी कितें धरून हें करून तो स्पीड गव्हर्नमेंट ती पीड आमचेर बसयली ती कांयच फायद्याची ना. ती सेंट्रलाच्यान येयली. आयज गव्हर्नमेंटान इम्प्लिमेंट केलो गव्हर्नमेंटान जाय तर गोंयकारांक लागून एकूच न्ही जाल्यार टॅक्सीचो धंदो जो आमच्या हातीन आहा तो राखतलो जाल्यार गोवा गव्हर्नमेंटान तें रिवोक करूं येता. पूण तरी पूण लोकांची सिंपथी जाय तुमकां टॅक्सी मिटर आमी टॅक्सी मिटर बसूंक तयार आहा ना म्हणी ना. पूण नाका जाल्ल्यो हितून फिक्स करून आनीक कितें घालून तें आमी तेका आमी एक्सेप्ट करचे ना. गोवा मार्च पयलीं स्क्रॅप करप तेच्या नंतर हें करता. आतां दुसरी गजाल आमच्या भावांक हांव सांगूंक सोदतां. आतां फर्स्ट येयली दुसरी वेव जाली ब्लॅक व्हायरस कितें फंगस येयला ब्लॅक मागीर व्हायट येयलो आनी आतां हांवें आयकलां कितें येलो. आतां फुडें येतलो रेड तेन्ना आख्खें गोंय काबार जाता. तेन्ना आमकां हो सिजन वन हाडचो तेन्ना बारीक चिंता. गाडयो तुमच्यो थंयच आहा. आनी दुसरें एक रिक्वेस्ट करता थोड्यो बँकीच्यो गाडयो जाय जाल्यार मॅनेजराक वचून मेळया सगळे जाण बाबा ह्यो गाडयो आहा त्यो तुमचे कडेन दवरा घरा कडेन कलमीन कोलमोवच्याक आसा तुमी बाबा तुमच्यो गाडयो व्हरा आमचे कडेन आतां फुडें रिन्यू फारीक जावच्या. बँकी आहा त्यो फोन करता आमच्या भावांक आनी म्हणटा बाबा रे तुजो EMI हें जाला तुजें इंट्रस्ट अरे इन्कमूच ना जाल्यार आमी भरतले खंय. तेन्ना बँकेच्या मॅनेजरांनी मातशें हेजेर हें करचें. तेन्ना भावांक इतलेंच रिक्वेस्ट करता जाता जाल्यार तुमी रिन्युअल करूं नाका आनी हे मिटर बसूंक पयलीं सद्या वचनाका फुडल्या मागीर फुडें पळोवया. देव बरें करूं. आनी तुमी फाल्यां परत येवपाचे डायरेक्टर. फाल्यां आतां डायरेक्टराची खंय 12:30 मिटींग आहा. आमी रिक्वेस्ट केला फाल्यां आमी एक 5 परत येतले. फक्त बाबा कितें जालां तेजेर उलोवपाक आनी तेच्या नंतर तुमी मागीर सांग. ओके. थँक्यू. बुकींग करपाक